नमस्कार. हांव सध्या आसा बिचोली जो नवो बस स्टँड जाता त्याच्या ऑपोजीट हांगासर एक पुराय तुमी फाटसून पळयता आसतले की ही जी एरिया आसा तर पावसान हांगा उदक भरलें वयता. पण आज ह्याच जाग्याचेर तुमी पळयता आसतले की खंय ना खंय तरी जाग्याचेर मार्कींग करून थंयचे मातयेचो भर भरून हांगा एक स्पेशल प्रोजेक्ट कसो केल्लो वयता अशें दिसता. स्थानीक हांगातलो जो सोशलिस्ट आहा सचिन मयेकर यांनी तो विशय घेतला आणि ह्या विशयाचेर त्यांनी जे TCP आणि वयर जे कलेक्टर तांकां लेटर केलें की ह्या संदर्भाचेर लक्ष घालचें. कित्याक तर ही जी जागा आहा ती फ्लड एरिया म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसली आणि त्या पद्दतीन ही जी एरिया आहा तेजेर खंय ना खंयच डेवलप आनी खंयच कितें कांय काम जावंक जायना अशें तेचे विचारले म्हणून ताणें फुडें घेतलेलें. पण मुळातच दर वर्सा हांगा भरतात. ह्या बाबतीत खंय ना खंय तरी हांगातले जे स्थानीक जे ऑफिसर आहात त्यांच्यानी आणि म्युन्सिपालिटी आहा त्यांच्यानी हांगासर लक्ष दिवचें आणि ही जर समज जर जागा जर खंय ना खंय तरी बिचोलकारांक जर समज लुकसाण कर दिसता जाल्यार ह्या जागेचेर लक्ष दिवन हे हांगासर जे गैरप्रकार चल्ला त्याचेर स्टॉप ऑर्डर हाडचे. एक 2-3 दीस पयलीं हांव ह्या सायडीच्यान पास जातालो तेन्ना पयलें की हांगासर माती ओताप चालू आसलें. हांव वयर रावलो त्या सायडीक आनी सगळें पयल्यार सबंद फुडें पर्यंत व्हाळाक तेकोन माती ओतल्या ती पयली सामकें तकलेक चडलें. ते पयल्या उपरांत हांवें विचार केलो की फाटल्या वर्सा जसो पूर येयल्लो तेन्ना बिचोलेन उदक कितलें भरलेलें तुमकां खबर आसतलें. पूण ऑडियो सुद्दां घेवन भोंवताले त्या टायमार. म्हणटून विचार केलो की हे जर हांगासर भरप चालू जाल्यार फुडें कितें जातलें. हजारांनी स्क्वेअर मिटर एरिया जेन्ना अशी लँड फिलिंग जाता तेन्ना फुडें कितें जातलें हो प्रश्न चिन्ना. जेन्ना हे कळ्ळें तेन्ना सोमतेच हांवें आनीक ते पेपर वर्क करून ह्या त्या डिपार्टमेंटान धांवच्या शिवाय सगळ्यांक पयलीं जे आमच्या सरकारान आमचे हेल्पलायन नंबर दिल्लेले आहा तेंचेर कॉल केलो. पण जे कलेक्टर ऑफिसांतलो जो नंबर आहा तेजेर कॉल केलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी आपली कामां स्टार्ट केली आनी तेंच्यांनी हांगासर तेज्या पयलीं म्युन्सिपालिटींतल्यान हांगासर म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर येवन तेणी इन्स्पेक्शन केलें त्याच दिसा. आणि आयज आत्ता एक वरभर पयलीं TCP डिपार्टमेंटांतल्यान एक मनीस येयल्लो त्यांचो सर्वेयर येयल्लो पणजेच्यान एक पुलीस कॉन्स्टेबल आसलेलो आनी त्याच्या बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान सुद्दां मनीस येयल्लो. तेणी जी एदी मोठी झाडां जवळपास म्हाका दिसता यंग मारून जावची ना एदी झाडां जी कापल्या ती सुद्दां पळोवन ते आत्ता गेल्या. बिचोली बस स्टँडच्या ऑपोजीट फिलिंग चालू आहा आणि त्या हेतूसून पळयत जाल्यार थंय जागा फ्लड एरिया म्हणून हे करून दवरला. तर त्या बाबतीत तुमी कितें सांगता ती एरिया कशी. म्हणजे एक्च्युअली ती सगळी फ्लड प्रोन एरिया जाका आमी म्हणटा तशी दिवचलेची. आणि दुसरी गजाल अशी की ती सामकी दिवचलची क्लोज कॅचमेंट एरिया आणि तिथं डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 मामलेदारान जो तयार केल्लो त्या भितर सगळे सर्वे नंबर दिल्ले. त्याच्या नंतर जे आता प्लॅन करपा लागले ते सर्वे नंबर खंयचोच दिना आणि एरियाय ते डिमार्केट करून अशें म्हणजे ती दिना भितर. पण म्हाज्या कडेन जो 2011चो आसा तो सर्वे नंबर 137 कंप्लीट. तो टोटल 137 सर्वे नंबर जो आसा तो म्हाका आतां बांदकामाच्या सकयल येता आणि तो फ्लड प्रोन एरिया आसून सुद्दां जर तुमी बांदकामा सकयल हाडटले जाय जाल्यार मागीर होल्डिंग कॅपेसिटी खंय उरतली. पुराचें पाणी जेन्ना येता ते पुराचें पाणी साठोवन दवरपाची जी क्षमता आसता ती क्षमता गेल्या नंतर पाणी सगळ्याक फुटतलें आणि ज्या जाग्याचेर पाणी पावनासलें थंय पाणी पावूंक शकता. म्हणजे पुराची इंटेन्सिटी जाका आमी म्हणटात ती वाडटली. म्हणजे असलो हो जो म्हणजे बेकायदेशीरपणाची सगळीं कामां जी आसा ना ती आतां ही कोण करता हो प्रश्न आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक म्हटलें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सांगता की आमी 100 मिटराच्या भितर कोणाक बांदपाक दिना. कायदोच तसो आसा. त्यांच्या नियमा प्रमाणे 100 मिटर ह्याच्या पासून बांदपाक दिनात. कांयच करपाक दिना. बांदपाकच न्हू कसली एक्टिविटी दिना वॉटर बॉडी जी आसा ना त्याच्या पासून. आतां ही न्हय. आतां हें सगळें आसतना सुद्दां थंय बांदकाम येता म्हटल्या नंतर म्हाका सुद्दां शॉक जावपाची पाळी येयली. म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भितर पळयना मामलेदारय पळयना भितर. त्याच्या नंतर कलेक्टराचोय डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आसा भितरय बी हे सगळे जागा आसात. इतके आसून ते जाता हेचो अर्थ कोण तरी व्हडलो मनीस आसा जेचो मोठो वशिलो आसा अशा प्रकारचो मनीस हे करता. पण हे करणे हे दिवचल्या खातीर अतिशय धोकादायक आसा. स्टुडंटाक कितें जाता
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.